सब स्टेशनाक अपग्रेडेशन काल पयर केल्ले आमी व्हडलो ट्रान्सफॉर्मर घालून 10 MVAचो तितून ह्या आतां अंडरग्राउंड केबलिंग जो एक स्पॅन आमचो उरलेलो फॉर द लास्ट 4 years रोडूय ओशीर आहा हिंगा पण तरी आसतना लोकांनी कोऑपरेशन दिल्लें आहा की तुमी आपल्या कंपाउंडाच्या सायडीक खणून हो अंडरग्राउंड केबल घाला कित्याक ओवरहेड लायन हिंगासर इतली झाडां आहा वाटेर की ऑब्स्ट्रक्शन पावसान चालूच आसता खाणे पडटा लायन शॉर्ट जाता वायरी तुटता सो HT लायन अंडरग्राउंड घालता 1,67 lakhs आनी हो फायनल फेज आसलो आमचो हितून अंडरग्राउंड कांदोली कंप्लीट जाता कंप्लीट HT लायन अंडरग्राउंड भितर गेल्ली आहा तितून ही लास्ट स्पॅन जो उरला नियरली अराउंड 3.5 kilometers हो कंप्लीट अंडरग्राउंड वयता तितून इलेक्ट्रिसिटी जी आहा अंडरग्राउंड गेले काय वोल्टेज बरी मेवता आनी हिंगासर एक्स्ट्रा पावर हाडपा खातीर आमी जो प्रपोजल मांडलेलो गव्हर्मेंटा कडेन से अराउंड 8 crores होय आमचो सँक्शन जाला हिंगा पर्वरी सब स्टेशनांसून मेन लायन अंडरग्राउंड केबल आयज ओवरहेड आहा तो अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम पिलेन इट वील कम स्ट्रेट टू सालिगांव सब स्टेशन एंड इट वील बी कनेक्टेड टू कांदोली एंड इवन टू नागवा आनी जे प्रपोज आमचे सब स्टेशन आहा ते कलंगूट ह्या हितून आमचो वोल्टेज जी कलंगूटान आनी कांदोली सिजनाक आनी इवन ऑफ सिजनाक डीम जाताली ती आमकां खंय तरी एक तेजी न्यू हें घेवन इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन म्हाजे हिसपान इम्प्रूव जातली आनी त्या खातीर म्हाका दिसता लोकांचें कोऑपरेशन इम्पॉर्टंट आहा हिंगा सो अकॉर्डिंग टू मी अनदर 10 days वॉटर पायपलायन वील बी रेडी 8 days सो इट हॅज ऑलरेडी रीच्ड ओर्दा फ्रॉम सायपेक तिका लागीं पावले सो ती कनेक्ट जातली मेन लायनीक तेच काम सोंपतलें अनदर 8 days वर्क तेंचें काम फाल्यांच्यान स्टार्ट जाता सो इट वील गो अप टू सायपें पिलेन बॉर्डर तेजें फावंडेशन घालता आनी रोखडेच थोड्या दिसांनी सायपें पासून आनी इंटरनल रोड तमादिनाचे ते व्हडल्या सगळ्या रस्त्यांक ट्रान्सफॉर्मर आहा थंयसर सगळी हाय टेन्शन लायन पावतली हे आनी ते हाय टेन्शन वायर वयर उमकवता ते सगळे काडटले आनी क्लियर जातले आनी जायतें बरें दिसतलें सगळ्यांचे हांव डिपार्टमेंटच्या वतीन सगळ्यांचें स्वागत करता आनी ही जी कामां आसा ह्या कामांक सराचो सपोर्ट आसा तुमचो बी सपोर्ट आसा आनी अशाच तरेचे सपोर्ट तुमी तुमचे अपेक्षा करता आनी जायतीं कामां करून घेवपाक तुमी आमकां कामाक लावचे तुमी आमकां सांगचे कित्याक सराचो सपोर्ट आसताच सराक सांगल्या उपरांत ते सगळ्यो पास जाता पूण तुमी आमकां आमचे कडल्यान अशीच एक संदी दिवची हें जें काम आसा ही जी वयली जी वायर दिसता तुमकां त्यो वायरी अंडरग्राउंड जातल्यो आनी तेजो कॉस्ट आसा 1.67 म्हणजे 1.7 crores. I'd like to thank the MLA for this work which was pending for a very long time from Saipan to Kandolim Church to take the LT line underground because we have a lot of problems during monsoons. Trees are falling and Coop Transporter lights go off for quite a few hours. So now with this underground cabling we should not have such problem. Even the power supply might be better because of low voltage we are having these days, and with the underground cable there will not be any joints or something, so we might get better power supply.